नमस्कार, येवकार तुमकां हब एनकाउंटर कार्यावळीन. कालूच मुख्यमंत्र्यांनी घोशणा केल्या की मायनिंग ब्लॉक जो बिचोलीचो मायनिंग ब्लॉक आसा तो ऑक्शनिंग जाल्लो आसा आनी वेदांता लिमिटेड आनी हे ऑक्शनिंग जिखला. हाजो अर्थ असो की बिचोलीची जो कंप्लीट ब्लॉक आसा त्यो मायनी सुरू जातल्यो आनी हाजे उपरांत उरलेले तिनूय ब्लॉक जशें आमी इंटरव्यू शूट करता त्या टायमार प्रोसेस सुरू आसा आनी ते ऑक्शनिंग जातले आनी ताका लागून मायनिंग परत एकदा गोंयांत सुरू जातलें. मायनिंग सुरू जाल्या उपरांत ज्यो मागण्यो आसा कामगारांच्यो त्यो खऱ्योच मान्य जाल्ल्यो आसा. कामगार लिडरांक दिसता की मायनिंग सुरू जातलें काय ना काय अजुनूय तांकां डावट आसा. हे आमी विचारपा खातीर खास मेळपा आयिल्ले आसा पुती गांवकार, ट्रेड युनियन लिडर, गोवा मायनिंग पिपल्स फ्रंट हाजे कन्वेनर. अजून फ्रंट आसा, आतां डिजॉल्व करपाचो मायनिंग सुरू जाल्यो. म्हाका दिसता की जो कालचो ऑक्शन जाला ती ऑक्शन फक्त प्रोसेस सुरू जाल्या. तेज्या फुडल्यो प्रोसेस ज्यो आसात तो सरकार आनी गव्हर्मेंट कितलो टायम घेतलो सुरू करपाक. कारण म्हाजो स्टेटमेंट जेन्ना हे सगळें जालें तेच्या नंतर एक स्टेटमेंट केल्लो हांवें की ज्या दिसा गोंयच्यो खऱ्यो मायनी सुरू जातल्यो त्याच दिसा हांव चीफ मिनिस्टराक वेलकम करतलो आनी बाबा ताणें हो विशय सॉर्ट आउट केलो. सो तुमकां दिसता इट इज टू अर्ली टू सेलिब्रेट? आतां दिस इज टू अर्ली टू सेलिब्रेट हे 100%. कारण अशें आसा की जेन्ना खंयच्यो मायनी ऑक्शन जाल्या नंतर तातूंत, कारण ह्यो लिटिगेशन मायनी आसात, तातूंत इसी घेवपाक जाय की नाका असो एक डावट आसा. सुप्रीम कोर्टान सांगलां की हेंची सगळ्यांचे इसी नावें घेवपाक जाय. सरकार म्हणटा इसी घेवपाक जाय म्हणटा. सरकाराय इसी घेवपाक जाय म्हणटा. पण ती प्रोसेस कितल्या दिसांनी कंप्लीट करतले हो एक असा प्रश्न आसा. आतां ती प्रोसेस करता आसतना परत एनवायरमेंटलिस्ट थंय कितले येतले ते आसा. ऑटोमॅटीक जेन्ना पब्लीक हियरींग जेन्ना जातलें, पब्लीक हियरींग जातलें तेन्ना सगळे येतले. कारण इसी आतां परत घेवप म्हणजे पब्लीक रिहियरींग घेवचें पडलें. पण सगळे परत उबे रावतले आनी हे जेन्ना सगळे उबे रावल्या नंतर तो इम्पॅक्ट रिपोर्ट आनी जें कितें आसता इसी घेवपा खातीर जे कितें प्रक्रिया करपाची आसता ती प्रक्रिया सगळी करची पडटली. तुमी मागणी करता एनवायरमेंटलिस्टां कडेन की बाबा येवन गडबड करूं नाका, इसी जावनी आनी प्रक्रिया सुरू जावनी सारकी म्हणून मायनिंग सुरू जावनी. हांव एनवायरमेंटाक मागणी करिना, पूण एज ए गोंयकार आज सगळ्यांनी विचार करपाची गरज आसा. जे कितें कायदे आसा ते इम्प्लिमेंट करपाकच जाय. एनवायरमेंटला खातीर जे कितें कायदे आसात मागीर ते पोल्युशन आसत, नॉयज पोल्युशन आसत, डस्ट पोल्युशन आसत, हेज्या खातीर कायदे आसात. ते कशें कंट्रोल करप हे कायदे आसात. हे कायदे इम्प्लिमेंट करून मायनिंग सुरू जावंक जाय. मायनिंग सुरू जातली काय जावची ना तुमच्या हिशोबान? म्हाका अजुनूय अशें दिसता की बेगीन मायनिंग सुरू जावची ना. बेगीन हाका कितें हें आसता, एक पिरियड आसता बेगिनाक? म्हाका जर तुवें सरळ विचारलें जाल्यार हांव अशें तुका सरळ सांगता की हो सिजन तरी तो मेळचो ना. तेच सांगता की काल डिरेक्टर ऑफ मायन्स अँड जिओलॉजी हो सीजन मेळचो ना. ते सांगताले सुरू जाल्यार खंय ऑक्टोबरांत सुरू जातली. ते म्हणटा फुडलो पावस सोंपलो उपरांत मायनिंग सुरू अशें म्हणटात ते. पण तेच्या नंतर खरी प्रोसेस, कारण तातूंत खुबशे गोश्टी आसात इनवॉल्व आसात. मागीर परत आतां ही एक हेजी मायन जी मेळ्ळ्यात, वेदांताची जी मायन बिचोलीचो 1 ब्लॉक नंबर 1 आसा पळय, ते मायनी आतां व्हडलें कांय लिटिगेशन जावचें ना, कारण ती तेंच्यांनीच घेतल्या, एक्झिस्टींग ओनरांनीच घेतल्या. पूण हेजे नंतर दुसरे जेचे पयलीं कोण ओनर आसा म्हणजे जेचे कडेन सरफेस रायट आसा, ह्या गोंयचे तुका पळय आनी एक फावट क्लियर करता, गोंयच्यो मायनिंग ज्यो आसा त्यो सरफेस रायट ऑलरेडी दुसऱ्या कडेन कोणा कडेन तरी आसा, बरोबर? कारण ते पोर्तुगीज हे असल्या कारणान, कन्सेशन असल्या कारणान ते मायन ओनरा कडेन आसा. आतां हे जेन्ना विशय येतलो तेन्ना परत लिटिगेशन जातलें. आमी फक्त इतकी वर्सां जे हे करताले गेली 3-4 वर्सां. तुमचें म्हणणें अशें की XYZ मायन वालो जो मायन चलयतालो जाणे सरफेस रायट आसा तेका जर ऑक्शनिंगान ती मायन मेळूंक ना जाल्यार कोर्टान वचूं शकता अशें दिसता तुमकां? पॉसिबल आसा, दिसता अशें न्ही, पॉसिबल आसा. कितें पॉसिबल आसा? रेजिंग कॉन्ट्रॅक्टर म्हणटा ती मायन रेजिंग कॉन्ट्रॅक्टर म्हण घेतलो की ना घेतलो तो त्या वेळचो विशय. पूण खरी मायन म्हणून सांग तुका हे सगळे म्हणजे कशें जातलें की ना, दीस दॅट इज सपोजिशन सगळें. आतां हे इश्यू कदाचित जावंक शकता, न जावंक शकता. आमी एक्चुअली इंटरव्यू प्लॅन केला तुमकां आपयलें तेन्ना दिसलें तुमी पॉझिटीव उलयतले. आतां मायनी सुरू जाल्या
जाल्यार सगळे हॅपी आसा, नाही, नाही, आपुणूय हॅपी म्हाका आसा. पळय, एक लक्षात घे, हांव जो आसा म्हाका हांव प्रॅक्टिकली मॅन. हांव कोणाचेर बायस म्हणजे कोणाचेर प्रेशर म्हाजेर घालून हें उलय म्हणून हांव तसलो उलोवपी मनीस ना न्हय. ना हें प्रेशर क्लियर. न्ही, आय मीन टू से ते सगळे जाल्ले तेच आसा, तेच सो म्हणटा. तुमी एक नाही, खुश जातले. अजूनही माझें म्हणणें कितें, स्टेप घेतले ती हांव वेलकम करता, नो डावट. उशिरा कितें म्हणटा तें, उशिरा काय जायना, बेटर लेट दॅन नेवर. बॅड लेटर. दुसरे उशिरा सुचलेले कितें म्हणटा तें, शहाणपण. शहाणपण. तसो भाग आसा. कारण माझें म्हणणें पयलीं पासून आशिल्लें, तुमी गोंयच्यो बायनी केन्नाय सुरू करात, प्रोसेस एकदां सुरू करात, त्यो एमेंडमेंट करून करात किंवा तुमकां जाय त्या पद्दतीन करात. आमी तुका फोर्स, आमी कितें फक्त इतलेंच आमी वे आउट कितें दिल्लें की गोंयच्या बायनीचें लिटिगेशन फुडें जावचें न्ही, लोकांक आनी त्रास पडचे न्ही. म्हणून आमी एक अशें म्हणटाले की हे जर एमेंडमेंट करून जर 2037 पर्यंत दिले जाल्यार तुम्ही कॉस्ट मायनिंग करता. एक्ट, एबोलिशन एक्ट आसा पळय, हय. ताजेर स्ट्रेस करताले. इतक्याकच लागून स्टेट करतले की फुडें लिटिगेशन नाका म्हणून. आनी तुमकां जाय आशिल्लें की जे लोकल मायन ओनर्स आसा तांकांच नाही, कारण दिवचें म्हणून. लोकल मायन ओनर्स जे आसा इवन हेजो स्टेटमेंट आसा रिसंटली क्लाउड आल्वेसाचो, की हे लोकल मायनिंगाचें ऑप्शन वचोंक जाय, भायले येयले जाल्यार ते हांगा अंदाधुंदी करतले, परत सुरू जातले, असो ताजो स्टेटमेंट आसा, म्हाजो स्टेटमेंट न्ही. तर क्लाउड तुमचो कितें आल्वेसाचो स्टेटमेंट स्टेटमेंट? आसा. बट तो सुद्दां मान्य करता. वेदांता लोकल काय भायले म्हणतात पळय, तुमी? वेदांता लोकल की भायले असो प्रश्न ना. वेदांता गेली कित्येक वर्सां हांगा काम करता, बरोबर. आतां वेदांता काम करता, वेदांता सगळेच घेतलो काय तें काय खबर ना. आज जो ऑक्शन जावपाचो आसा तातूंत हे जे आसात, तुजे शिरगांवचो एक ब्लॉक आसा जो पयलीं चौगुले कडेन आशिल्लो. चौगुलेन काय तातूंत बीड करूंक ना. फोमेंतून बीड केलें, पूण फोमेंतूक कन्सिडर केलें म्हणजे ते 5 जाण फर्स्ट 5 आर कॉल्ड फॉर फायनल बिडींग. हय. पण ते प्रोसेसांत कोणाक वयतलो तें काय खबर ना. पूण हेतून सद्या पळय आसा तो गोंधळ आसा. ना ते म्हणटा क्लियर जाला, आतां ऑलरेडी कितें एक क्लियर ब्लॉक आसा, जाला? तो ब्लॉक वेदांताक गेलो, हय. विशय सोंपलो. आतां आसा. दुसरो ब्लॉक हय. XYZ मेन बरोबर. हेका वतलो, हय. विशय सोंपलो. अशें करून जर करून जर ते अशें जर म्हणटा आसा जायत, हो जर इतको गव्हर्नमेंटाक कॉन्फिडन्स आसा जाल्यार गेल्या 3 वर्सां पयलीं हो प्रोसेस कित्याक करूनाशिल्लो? कितें प्रॉब्लेम आशिल्लें? कारण सुप्रीम कोर्टान क्लियर सांगलेलें, तुमच्या सेंट्रल मिनिस्ट्रीन क्लियर सांगलेलें, मायन्सांनी क्लियर आयडिया सांगलेलें. तुमी दिताल न्ही तेन्ना की बाबा आयडिया लेजिस्लेशन पळय, करा, आयडिया पार्लमेंटान आयडिया वचा. आमी दिनाशिल्ले. आमी फक्त सांगताले की बाबा हें जर जालें जाल्यार ह्यो गोश्टी जातल्यो, हें जालें जाल्यार ह्यो गोश्टी जातल्यो. लिटिगेशन एवॉयड करपा खातीर आनी डिले एवॉयड करपा खातीर आमी सजेशन दिताले. क्लियर. ऑक्शनिंगाक येस अशें केन्नाच तुमी असो हार्डकोर प्रश्न म्हणूना. ना. आमी इतलें सांगलां की तुमी प्रोसेस सुरू करा न्ही. आतां ऑक्सिजन आमी ऑपोजिशन घेतलां, आतां ऑक्शन केलें तुमी सगळेच सोंपले तेन्ना फायनली ऑक्शनिंगाचेर पावले ना. सगळे आनी तरेचे. पळय, तुवें जर अमित शहाचो स्टेटमेंट काडलो आनी मायन्स मिनिस्टराचो स्टेटमेंट काडलो सादारणपणे 5-6 म्हयन्या नंतर, मोर्चा जाल्या नंतर मनोहरा तेन्ना आसतना स्टेटमेंट काडलो ना, गोंयच्यो बायनी ऑक्शनूच जावपाक जाय अशें गव्हर्नमेंटाचो स्टँड आशिल्लो. तेन्नाच इम्प्लिमेंट करपाचो. हांगा डिले कित्याक लागून जालो तें कांय खबर ना. आतां पळय, दुसरें एग्जांपल, कित्याक लागून जालो तें हांव तुका सांगूंक शकना. तुमकां खबर ना, आसा? म्हाका खबर तशी कांय आसूं शकना, कित्याक गव्हर्नमेंट डिसिजन अल्टिमेटली. पळय, आतां तेणी डम मायनींग म्हणून काल परमिशन घेतलां कोर्टाचें. अजून क्लॅरिटी येवंक ना. पूण हें डम मायनींग आसा पळय, तें डम मायनींग पॉलिसी केन्ना केल्ली? मनोहर पर्रीकर टायमार. बरोबर. ती जर पॉलिसी आज आये घातला तर तेन्नाच जर घातलेलें जाल्यार एक 4-5 वर्सां लोकांक काम मेळचें नाशिल्लें. म्हणजे हें म्हाजें म्हणणें इतलेंच आसा की हें गव्हर्नमेंट जें आसा तें इफेक्टीव डिसिजन घेवपाक सक्षम आसा की ना हो म्हाका डावट आसा. कारण अशें आसता, ज्या जाग्यार म्हणजे जे विशय लोकांच्या जीवन मरणाचो प्रश्न आसता, म्हणजे जेर लोकांचे लायफ जीवन जें आसा तें एट द स्टेक आसा, अशे विशय सरकारान प्रॉम्प्टली रिजॉल्व करपाक जाय. जर ते डिले केले जाल्यार तेज्या बरोबर ते लोकय मरतात. आतां कितें म्हणटा, आतां लोकांनी ट्रक बीक आपले रिपेर करप लोकांनी सुरू करप. खूब जाणांनी ट्रक विकले, स्क्रॅपाक घालून दिले. थोड्या कडेन ट्रक आसा आशेन अजुनूय, कित्याक लोकांनी लोन घेतलेलें आसा हेजेर, बायलेच्या भांगराचेर, घरच्या भांगराचेर, घरच्या घराचेर. ते आतां फेडपाक आदार ना, बरोबर. आनी तेका लागून जे लोन घेतले ते रिपे जावंक ना आनी ते अजूनय ट्रक ते पडलेले सो आसा. सद्या मायनी सुरू जाल्यार ट्रक आसपाना, ट्रक बार्जी आसतले ना अशें आसपाना. ना. एक्चुअली तो म्हाका म्हणचे न्हय, सद्या बार्जी 35च बार्जी रनिंग बार्जी आसात थंय प्रॉब्लेम आनी जाता. शेजारच्यो कितें आसा त्यो.
प्रायव्हेट ज्यो बार्जी आसा त्यो 35 to 40 बार्जीस फक्त आसा. ट्रक आसतले काय आसपाना? ट्रक जितले पयलीं आसले तितले आसचे ना, हे 100%. 50% सुद्दां ट्रक आसचे ना. आनी हे सुद्दां ट्रक जर जाय जाल्यार सरकारान किंवा कंपनीन तांकां फायनान्स करचे पडटले रिपेर ना, ना, करपाक. पयलीं म्हणजे ट्रक हे तुमी 2005चे उलयता जेन्ना 53 मिलियन मॅट्रिक टन 2007 तेन्ना म्हणजे तेन्ना 12,000 53 तेन्ना 12,000 भरपूर चलताले ते. तेन्ना 12,000 आता इतले काय जावपाना. इवन आतां 50% ट्रक ना रे, 5,000 ट्रक आसचे ना. दिले लोकांनी. लोकांनी थोड्यांनी स्क्रॅपाक विकल्या, थोड्यांनी कोणी तरी अशें म्हणजे शेवटी लोन म्हणून कितले करतलो, डिस्पोज ऑफ खंय तरी लोन आता हाजी परत थंय येवन अडकतले की बाबा आतां मायनी सुरू जाता म्हळ्यार ट्रक घालपा ट्रक ना, अशी जातली परिस्थिती. मागीर गव्हर्मेंटाक हें करचें पडटलें, तांकां फायनान्स करचें पडटलें. कारण आतां सुद्दां जर लोकांक आतां भंय कितें दिसता, गेले फावटी 2-3 फावटी सुरू जाता म्हणून लोकांनी खर्च केले पयशे, लोन काडली, प्रायव्हेट लोन काडली आनी रिपेर करून घेतले. 5-6 ट्रिपी मेळ्ळ्यो, परत ट्रक बंद जाले. बरोबर. पूण आतां लोक कितें करतात, आमकां खरंच मायनी सुरू जाल्या नंतर, प्रोसेस कंप्लीट जाल्या नंतरच लोक कितें तरी हालचाली ई ऑक्शनाचो माल चलतालो, तसो मायनिंग बंद जावना सारकें, फ्रेश एक्सट्रॅक्शन बंद जाल्लें, म्हटल्यार आशिल्लो ओर वतालो. तो सफिशियंट नासलो न्हू. कारण एक ट्रक जर तूं म्हयनोभर चलयतलो जाल्यार तुका 2 ड्रायव्हर जाय पडले, ताचो कॉस्ट येयलो, डिझल येयलो, पेट्रोल येयलें, बाकी म्हणजे डिझल आनी फ्युअल बाकीचो कॉस्ट आसा तो कॉस्ट येयलो. हो कॉस्ट म्हयन्याक जर 3-4 ट्रिपी मेळ्ळ्यो जाल्यार कॉस्टिंग जातलें ड्रायव्हरांचें, ओनरांचें. सो आतां मायनी सुरू जाल्यार लोक ट्रक घेतले काय घेवचे ना? लोक ट्रक मायनी सुरू जाल्या नंतर इश्यू येतलो. हां, तेच्या पयलीं लोक अजून भियोनच आसात. अजूनय लोकांक शाश्वती ना मायन खरेंच सुरू जातली म्हणून. आनी आतां ह्या बिझनेसान न्यू लोक येतले, कारण तेन्नाचे जाणटे जाले थोडे 60-70 जावन बाबडे ते. नाही, नवे लोक येऊ शकता. कारण म्हाका दिसता कशें आसता, ह्यो ज्यो आतां मायनी घेणारे आतां फक्त शेजा येतलेच आसा, म्हणजे वेदांतात ज्यो आसात तेणी एकच ब्लॉक घेतला. बाकीचे ब्लॉक कोण घेता हें आमकांय खबर ना. त्या वेळार ते लोक जर भायले जिंडाला सारके लोक आसात जाल्यार ते भायल्यान ट्रक ते आपुणूय हाडूं शकता. जशें UP आतां आपलो जुवारी ब्रिज आसा दिलीप बिल्डकॉनचो, कन्स्ट्रक्ट करता नवो, थंय ताणें लोकल कितें घेतलें, मशिनरी घेवना, लोकांकय घेवना, आपले ट्रक सगळे आपले ट्रक घातले, सगळी आपली मशिनरी घातल्या. म्हणजे अशें फाल्यां जर कोणी येयले JSW किंवा MSPL कोणी येयले जाल्यार ते कितें करतले, आपले मशिनरी हाडूं शकता ते. सरकारान स्ट्रेट सांगला की लोकलांक प्रायोरिटी दितले म्हणून. सरकार सांगता एके सायडीन. लास्ट टायम जर तुवें आयकलें जाल्यार इतकी वर्सां आमी जेन्ना मनोहर पर्रीकर आसलो तेन्ना पासून आमी सांगताले की ते लीज आसा पळय तातूंत एक कंडिशन घालपाक जाय की एक्झिस्टींग जे कोण कामगार आसात तांकां घेवपाचें कंडिशन घालपाक जाय अशें म्हणून आमचें सांगलेलें. हें आतां अंडरस्टूड. आतां अंडरस्टूड म्हणटा तशें न्ही, पूण जेन्ना पळय डायरेक्टर ऑफ मायन्सान एक 2-3 म्हयने, एक 15-20 दिसां पयलीं हें ऑक्शन जेन्ना प्रोसेस सुरू जाल्ली तेन्ना एक स्टेटमेंट केल्लो की तें बंधनकारक ना म्हणून तांकां घेवप. म्हणजे हेजो अर्थ कितें, चीफ मिनिस्टर किंवा ऑफिस ऑफ गव्हर्मेंट एक उलयता आनी सेक्रेटरी आनी तेंचे डायरेक्टर ऑफ मायन्स ते वेगळे उलयता, अशें जालें न्ही. सो तुमकां भंय आसा की आपले ट्रक हाडटले ते भायले म्हणून? आसूं शकता. आनी आमचे कडेन ट्रक आतां पळय बार्जी भावड्यां कडेन आज बार्जी गोंयांत ना आनी फाल्यां जर गरज पडली जाल्यार हाडचेच पडटले भायल्यान. सो गोवा मायनिंग पिपल्स फ्रंट चालू उरतलो? आमचे युनियनूय चालू उरतले, दोनूय उरतले चालू. ट्रेड युनियन चालूच आसा न्हू. आतां पळय रिसंटली वेदांतान सेजा रिसोर्सीस जी कंपनी आसा सुर्लाची तातूंत रिट्रेंचमेंट एप्लिकेशन फायल केल्लें, 2 फावटी फायल केलें, म्हणजे एक फावटी फायल केलें, 2 ऑर्डर जाले. पयली एक ऑर्डर दिली तांकां परमिशन दिलें म्हणून, ती आमी स्टे करून स्क्वॅश करून घेतली. परत हियरिंग जालें, ते 30 नोव्हेंबराक परत ऑर्डर काडली की तांकां परमिशन दिलें म्हणून रिट्रेंच करपाक 114 लोकांचे. काल परत आमी स्टे घेतली. कारण प्रोसेस ज्यो आसा त्यो लिगल प्रोसेस जायना. सो आतां हे सगळे भंय वतले, कारण वेदांताकूय आतां मॅनपावर जाय पडटली. हय, वेदांताची तेंची मॅनपावर आहा, तेंच्यांनी आजून रिट्रेंच करूं ना त्या लोकांक. सो यू आतां तुमी यू आर नॉट गिवींग एनी क्रेडीट टू गव्हर्मेंट? क्रेडीट बी कांय दिना की बाबा ऑक्शनिंग केलें, फर्स्ट ब्लॉक जालो? क्रेडीट केन्ना दितलो हांव तुका तें सांगलां. पयलींच तुका एका फर्स्ट सुरवात केल्या. ज्या दिसा खरी मायन सुरू जातली, प्रोडक्शन सुरू जातलें, त्या दिसा CMच्या घरा कडेन वचून ताका हार दिवन तेजें स्वागत करतले. 100% रिकॉर्डार आसा? रिकॉर्डार आसा, प्ले करतले करत. ज्या दिसा मायन सुरू जातली त्या दिसा हार घेवन तेणी म्हाका एलाव करूं किंवा ना करूं, हांव वचून ताका हार घेवन तेच्या घरा कडेन वचून हार घेवन हार घालून येतलो. फर्स्ट ट्रक जेन्ना फ्रेश सुरू भायर सरतलो तेन्ना हे क्लियर, तेन्ना पुती गांवकर वचून हार घालून वेलकम करतलो.
सीएमाक सीएमाक ताच्या की पयलीं तेज्या पयलीं Fingers crossed. म्हाका सुद्दां अजून कॉन्फिडन्स ना की हे 100% जशें पयलीं आसतालें तशें सुरू जातलें म्हणून. कारण भिरांत घालून दवरतात सध्या परत. आ? म्हणजे लोक काल खुश आशिल्ले, आज इंटरव्यू नंतर परत तुमी एक भंय घालून दवरता. हांवें भंय कोणाक घालूं ना. हांवें वस्तुस्थिती लोकां समोर दवरल्या. भंय घालप म्हणजे कितें तें करचें अशें न्ही. म्हाजें म्हणणें आतां ती म्हाजे एक दोन दुसरो मुद्दो असो पयलीं पासून आसा. ही प्रोसेस तुमी जर इतली पयलीं केल्ली जाल्यार आज ही परिस्थिती येवची नाशिल्ली लोकांची. लोक इतके देशोधडी लागचे नाशिल्ले. सो लेट जालें म्हणटा. डिले जालाच. डिले जाला. हय. चडूय लेट जावना पूण आतां चालू केलो जाल्यार मायनिंग हांवें तुका परत सांग मायनिंग सुरू करपाकच जाय नाजाल्यार गोंयची इकॉनॉमी चलची ना. हें ठाम आसा हांव ताचेर. केवळ टुरिजमाचेर गोंयची इकॉनॉमी चलची ना. मायनिंग हो पयलीं पासून गोंयचो मायनिंग जो इंडस्ट्री आसा ही बॅकबोन ऑफ द गोवन इकॉनॉमी. बरोबर. आतां ही इकॉनॉमी फुडें हें जावपाक गोवाची इकॉनॉमी सारकी सस्टेन जावपाक बेगीन मायनिंग सुरू जावपाक जाय. हे ब्लॉक आतां 4च कित्याक काडले बाकीचे कित्याक काडूंक ना. आतां फुडले 7 काडटा म्हणटा ते. अरे पूण इतले कित्याक हे फुडलो एक म्हयन्यापर्यंत 88 मायनीचे ब्लॉक कित्याक ऑप्शन करूं हे शकना. फर्स्ट टायम न्ही तांकां मातशें यू टू ट्रेड कॉशियसली. अरे तुमीच म्हणटा आशिल्ले गव्हर्नमेंटाक काडून फर्स्ट टायम दिले कसलें म्हणून. गव्हर्नमेंटाक हे फर्स्ट टायम न्ही. गव्हर्नमेंटाक फर्स्ट टायम जावं शकता. आयर्न ओन मायनिंग ब्लॉक फर्स्ट टायम जाला. न्ही इंडियेन पयलीं केल्या न्ही. ओरिसान केल्या, कर्नाटकान केल्या. गोवाचे आयर्न ओन मायनिंग ब्लॉक फर्स्ट पळय. टायम. तातूंत तुमचे सारके आसता जे मदीं मदीं कितें सजेशन दिता आनी मागीर परत कोणी कोर्टान गेल्यार परत अडकून उरता. न्ही कोर्ट म्हाका तेंच दिसता. लोक हे लोकशाही लोक उलयतले, लोक कोर्टांतय वयतले. तेका भियोन तुवें ओगी रावप. दीस इज हेकाच लागून हांव तुका म्हणटा की गव्हर्नमेंट डिसिजन जे आसा म्हणजे सरकार जे चलोवपाची कॅपेसिटी डिसिजन तें फर्म आसूंक जाय. तूं कितेंय कर ह्या लोकां खातीर हांव करतलो. पब्लीक एनवायरमेंट कोणी कितें म्हणो तुजो पयलीं प्रोसेस क्लियर आसूंक जाय, क्लीन आसूंक जाय. आनी हांव हो उद्देश दवरून काम करता की ह्यो मायनी आपूण लोकां खातीर आनी ह्या आपली जो गोवाची इकॉनॉमी आसा तेज्या खातीर सुरू करता. अशें जर तांणी स्टँड घेवन जर फर्म डिसिजन घेतलें आय वूड हॅव सपोर्टेड इन एट एनी. सो सध्या तरी इतल्याचेर आमी सोंपयता की जे दिसा फ्रेश मायनिंग एक्सट्रॅक्शन जाल्लो पयलो ट्रक भायर सरतलो हय त्या दिसा हांव ते दिसा आमी तुमकां लायव्ह कवर करपा खातीर येतले लायव्ह कवर करात कांयच की प्रॉब्लेम ना. तुमी सीएमाक वचून सत्कार करतले. करतले. हार ना जाल्यार तुरो तरी हातान दितले आनी शॉल हे बी सगळें घालून सत्कार करतले. बी सगळे सगळे घालून सत्कार करतले. ओके देव बरें करूं तुमी वेळ दिलो म्हणून. हे आशिल्ले पुती गांवकर ट्रेड युनियन लिडर आनी कन्व्हेनर ऑफ गोवा मायनिंग पिपल्स फ्रंट. ते म्हणटा की जे दिसा सुरू जातली मायनिंग ते दिसा आपूण वचून सत्कार करतलो मुख्यमंत्र्याचो. ऑक्शनींग बेटर लेट दॅन नेवर जालां तें बरें जालां पूण तांकां डावट आसा की मायनिंग खरीच बेगीन सुरू जातली काय ना. सरकार म्हणटा की पावसा उपरांत मायनिंग सुरू जातली आनी मायनिंग सुरू जाली तरी पूण बाकीचे जे अडथळे आसा ताचेरूय आमकां मात करचें पडटलें. तुमी पळयतात हब एनकावंटर ऑन युअर फेवरेट वेबसायट www.goanewshub.com. चॅनल पार्टनर्स आर RDX गोवा एंड प्रोडक्शन पार्टनर्स आर प्रसाद देशपांडे मेंटोर goabyLane.in. आनी जर तुमी आमकां फॉलो करुना जस्ट प्लीज फॉलो अस ऑन फेसबूक, सबस्क्रायब अस ऑन यूट्यूब, ट्विटराचेरूय आमकां फॉलो करा आनी इंस्टाग्रामाचेरूय फॉलो करा. आनी तुमचे कॉमेंट्सूय यू जस्ट लीव युअर कॉमेंट्स एंड कायंडली गिव सम पॉझिटिव्ह कॉमेंट्स because it will help many other people to get inspired. देव बरें.